मोगाच्या बाबा भयणीनो, नाट्यकला, ड्रॅमॅटिक्स, थिएटर म्हणल्यार सत उलोयता, इट स्पीक्स ट्रूथ, भावना चाळयता आनी काळजां बदलता. नाट्यकला म्हणल्यार सत उलोयता, भावना चाळयता आनी काळजां बदलता. आनी हीच उतरां हे घडणेन आमकां दिश्टी पडटा. ह्या कातारा वरवीं घडये ह्या भावान सत उलयल्लें, घडये आवय मोदेकाद आनी चलये मोदेकाद जी दुस्मानकाय आसली, बोगसणे दिवपाचो ताणें संदेश दिल्लो तो ह्या प्रेक्षकां मोदेकाद पावल्लो. आनी तातूंतलीच ही वस्तोरी ताची ताणें भावना चाळयल्ली आनी आखरेक ताणें ताचें काळीज बदललोलें. ही तिनूय कल्पना मोगाच्या भावा भयणीनो एका कलाकारा मदेकाद, एका तियात्रिस्ता मदेकाद आनी आमचे मदेकाद आसूंक गरज. कारण आमी जण एकली वेगवेगळे तरेन कलाकारां. बिकॉज शेक्सपियर म्हणटा, वर्ल्ड इज अ स्टेज अँड वी आर ऑल आर्टिस्ट्स. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी बागुयॉन फ्रांसीस शावेराची दोबाची परब आयचे दिसा आमी समारंभता. तेन्ना बागुयॉन फ्रांसीस आमचो नमुनो जावं दी. आनी बागुयॉन फ्रांसिसाच्या जिविताचेर घडये आमी नियाळ केला. आमी ह्या दिसांनी घडये तियात्र पळयता बागुयॉन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर. ह्या दिसांनी घडये आमी ऑपेरा पळयता. ह्या दिसांनी घडये आमी चलचित्रां पळयता. ह्या दिसांनी घडये आमी वाचता. ह्या दिसांनी घडये आमी बागुयॉन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर घडये जायतें आयकता आनी नियाळटा. पूण एक वेगळी दिशा आयज आमी आमच्या सेवाधर्मा खातीर, नियाळा खातीर आपणावया आनी बागुयॉन फ्रांसीस शावेर एक नाट्यकला, एक आर्टिस्ट, एक ड्रॅमॅटिस्ट म्हणून आमी आमचे मुखार दवरुया. आनी 4 कल्पना आमचे मुखार दवरून आमच्या जिविताक, आमी सगलीं कलाकारां कशीं आमच्या जिविताक हीं उदाहरणां घेवया.